नमस्कार मोगाळ भुरग्यांनो, तुम्ही खंयच्या राज्यांत रावतात? बराबर, गोंय राज्यांत न्हय? तुमकां खबर आसा ह्या गोंयांत पयलीं कोणाचें राज्य चलतालें? पुर्तुगेज. हे पुर्तुगेज गोंयकारांक त्रास दिताले. गोंयकारांनी थोडे दीस त्रास सोंसले, पूण मागीर गोंयकारांनी तांकां गोंयांतल्यान धांवडावन घालपाचें थारायलें. जायत्या गोंय सुटकेसुदारांनी हातूंत वांटो घेतलो. कोणें आपले जीव लेगीत वगडायले. तर आयज आमी गोंय पुर्तुगेजाच्या त्रासांतल्यान सुटपाक जाय म्हूण सगळ्यांक जागयल्लें म्हळ्यार चळवळ केल्ले त्या दिसा विशीं आनी त्या व्हड फुडाऱ्या विशीं पाठ पळोवया. पाठाचें नांव जावन आसा 18 जून. आतां सगळ्यांनी कोंकणी पुस्तकां भायर काडात आनी पान नंबर 7 काडात आनी जशें वाचन जाता तशें ताचेर वाचता थंय बोट धरून तें वाचन मन लावन आयकात. पाठ तिसरो 18 जून. 1944 वर्स जून म्हयनो. पावसाळो सुरू जाल्लो. भारतांतले नामनेचे फुडारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ह्या दिसांनी विसव घेवन गोंयांत आयिल्ले. तांचो रावतिको तांचे इश्ट डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांत असोळण्या गांवांत आशिल्लो. भारतांतले स्वतंत्रतायेच्या चळवळींत डॉक्टर लोहियांनी व्हड वांटो घेतिल्लो. देखून ब्रिटीश सरकारान तांकां बंदखणीची ख्यास्त दिवन उपरांत तांची सुटका केल्ली. वाचनाचेर तुमचें लक्ष आसा काय ना हें पळोवपाक हो जावन आसा तुमच्या खातीर प्रस्न. पयलो प्रस्न आसा, गोंयांत विसव घेवंक कोण आयिल्ले? बराबर, गोंयांत विसव घेवंक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयिल्ले. डॉक्टर लोहिया कोणागेर राविल्ले? जाप जावन आसा डॉक्टर लोहिया डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस ह्या आपल्या इश्टागेर राविल्ले. ह्या चित्रांत दिसपी मनशाचें नांव कितें? जाप जावन आसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. आतां हें दुसरें चित्र. ह्या चित्रांत दिसपी मनशाचें नांव कितें? बराबर, डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस. तर आतां आमी पळोवया वाचिल्ल्या पाठाचें स्पश्टीकरण. तर 1946 वर्सा आशिल्लें आनी जून म्हयनो. आनी ह्या जून म्हयन्यान कितें पडटा? पावस पडटा. म्हणल्यार पावसाळो सुरू आशिल्लो. आनी ह्या दिसांनी भारतांतले म्हळ्यार आमच्या इंडियेंतले नामनेचे म्हळ्यार कितें? फामाद अशे फुडारी म्हळ्यार जाका आमी इंग्लिशीन कितें म्हणटात? लिडर म्हणटात. तर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विसव घेवंक म्हळ्यार सुशेग घेवंक गोंयांत आयिल्ले. गोंयांत ताचो इश्ट डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस रावतालो आनी ताचें घर असोळण्या म्हळ्यार सालसेट तालुक्यान असोळण्या गांवांत आशिल्लें. ह्याच गांवांत डॉक्टर लोहियांचो रावतिको आशिल्लो. रावतिको म्हळ्यार रावपाची जागा. जशें गोंयांत पुर्तुगेजांचें राज्य चलतालें तशेंच भारतांत ब्रिटीश सरकाराचें राज्य चलतालें. हे ब्रिटीश लोक भारतीयांचेर अत्याचार करताले, तांकां त्रास दिताले. थोडे दीस तांच्यांनी हे भारतीयांनी हे त्रास सोंसले आनी हे त्रास सोंसूं नजो जावन व्हड फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन
भारत स्वतंत्रतायेची चळवळ सुरू केली. स्वतंत्रतायेची चळवळ म्हळ्यार स्वतंत्रताये खातीर झगडप आनी ह्या स्वतंत्रतायेच्या चळवळींत डॉक्टर लोहियानी वांटो घेतिल्लो आनी ताका लागून ब्रिटीश सरकारान ताका बंदखणीची ख्यास्त दिल्ली. बंदखण म्हळ्यार जेल आनी ख्यास्त म्हळ्यार शिक्षा. उपरांत ताची कांय दिसांनी त्या बंदखणींतल्यान सुटका केली. सुटका केली म्हळ्यार ताका बंदखणींतल्यान सोडयलो. आतां आमी जोडाक्षरांचें वाचन करुया. म्हयनो, आयिल्लो, इश्ट, जुलियांव, असोण्या, हांच्या, व्हट, ख्यास्त, केल्ली, जाल्लो आनी आशिल्लो. उरिल्लो पाठ कोंकणीच्या दुसऱ्या सत्रांत पळोवया. देव बरें करूं.